Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. साम्युएलाच्या पहिल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी भुरगो साम्युएल एलीचे नोदरेखाल सर्वेस्पराची सेवा करतालो. त्या काळार सर्वेस्पर मनशांकडे उलयलोलो चडशें आयकून येनासलें. दर्शनांय चडशीं मेळो नासलीं. एक दीस एली आपले सदांचे स्वातेर आड पडलोलो आनी ताचे दोळे जेमेन भरमेलोले. देखून ताच्यान कांय पळोवंक जायनासलें. देवाची पोंटी अजून पालोवंक नासली आनी देवाची आर्क पेट दवरलोली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानान साम्युएल न्हिदून आसलो. आनी सर्वेस्परान उलो केलो, साम्युएल, साम्युएल. ताणें जाप दिली, हो पळय आसा. आनी रोखडोच एलीशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना. चल, न्हिदूंक वच. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक पावट सर्वेस्परान उलो केलो, साम्युएल, साम्युएल. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें विचारलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? म्हूण एलीन परतीपाळ केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. चल, न्हिदूंक वच. साम्युएल सर्वेस्पराक अजून वळखो नासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेस्परान साम्युएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण म्हाका आपयलाय? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें साम्युएलाक म्हणलें, चल, न्हिदूंक वच आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलोय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच साम्युएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, साम्युएल, साम्युएल. साम्युएलान जाप दिली, उलोय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. साम्युएल वाडोवन वेताना सर्वेस्पर तांचे सोबे आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो तितलीं उतरां तो सकयल पडूंक दिनासलो. हे परी साम्युएल देवाचो प्रवादी म्हूण आख्खें इस्रायल दान ते बेर्शेबा पर्यंत वळखूंक पावलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर ओडव घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्या देवांक बसतल्या पितुऱ्यां बराबर भोंवना तो खरेंच भागी. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय, हांव येतां. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. तुजे खुशेक
हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे समूर्तीचो हांव मोग करतां. जबाब: बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सभेन हांवें परगोट केलां. म्हजें तोंड हांव दांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणोय सर्वेस्परा. जबाब: बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. उद्गार. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. मार्कू पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जोआवा सांगाती जेजू सामको शिमाव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. शिमावांची सासू जोरान आंथरुणार पडलोली आसली आनी तांणी तिका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस धारीर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसयल्ल्यांक ताचे सोरशीं हाडली. ताच्या दारार नगरभर जमून खेट जाली आनी जिन्सां बासांच्या खूब बळीकारांक ताणें बोरीं केली. जायते देंवचारूय काडले. तोरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुर्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. शिमाव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडतोच तांणी म्हळें, सगळो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नोगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्या गालिलियांत भोंवन तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. सर्वेस्पोर भुरग्यांक आपयता. साम्युएलाचें पयलें पुस्तक 23 वळ 8. नियाळाक आधार. आपलो घरकार अंतरल्या उपरांत चीना देशांतली मारिया जांग युछून हिणें वितिगुदिनो गांवांतल्या अगस्तिनियन रिकलेक्ट्स मोठान कॉन्व्हेंट वचोंक येवजिलें. तिका 5 भुरगीं, 4 धुवो माद्री जाल्ल्यो आनी एकूच पूत आसलो तो पाद्री जालो. शेकी हे आवयनूय भावार्थाची उडी मारली. तिच्या घरकाराच्या मरणा उपरांत निराशी जायनासतना तिणें दैवीक आपोवणें अणभवलें आनी असाधारणपणी
आपलो भावार्थ थिरायलो आणि आपल्या जिवाची आत्मीक यात्रा सुरू केली. आयच्या पयल्या वाचपान भुरगो साम्युएल एलीचे नोदरेखाल सर्वेस्पराची सेवा करतालो. देवाची आर्क पेट आसली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानांत साम्युएल न्हिदून आसलो. तेन्ना सर्वेस्परान ताका 3 फावटी उलो केलो आनी ताणें जाप दिली, हो पोळे आसा. सर्वेस्पोर ताचे सोबे आसलो आनी सर्वेस्पोर उलयतालो तितलीं उतरां तो सकयल पडोवंक दिनासलो. आमच्या घोराब्यांनी आवय बापायचे देवभोक्तीन भुरगीं देवाच्या मोगान वाडोवंक पावतात. मारिया हे आवय वरवीं तिचीं सगळीं भुरगीं देवाच्या मोळ्यान वावर करूंक फुडें सरलीं. आन्नान साम्युएल आपल्या पुताक ल्हानूच आसतना देवाक भेटयलो आनी सर्वेस्पोर ताचे सोबे आसलो. आमच्या भुरग्यांक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडोवंक वावरुया. सर्गींच्या बापा, तुका पयलो आनी वयलो जागो दिवं. आमच्या घोराब्यांतल्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक पावूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आनी मोगान आमकां भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.